नमस्कार. आम्ही सध्या कुडचडे आसा आणि आमच्या वांगडा आसा सर निलेश सर. सर, कशें कितें तुमकां दिसता इलेक्शनाचे बारे? आसा बरे आमचे पळय कार्यकर्ते यूथ सगळे भोंवता. हो आमचो बूथ नंबर 23 सगळ्या परस बारीक बूथ आमच्या मतदारसंघात 47 बूथ हा. 23 म्हटल्यार सगळ्यात बारीक बूथ आणि हो आमचे रवींद्र भवन आसा. सो ती आमचे कार्यकर्ते, आमचे यूथ, आमचे बूथ प्रमुख हे सगळे वांगडा रावन काम करता. सो बरी वातावरण आहा. म्हाका दिसता गोंयचे परस सगळे हायेस्ट वोटींग सद्याक कुजऱ्या जाल्ले अशें म्हणून आयकलेलें फुडें एक वर पयलीं. सो आय एक्सपेक्ट एटलीस्ट 80% वोटींग कुडचड्यार एवरेज जातले अशें दिसता. थोडे बूथ मातशे सकयल वयर जातले, एवरेज 80% जातले आणि भारतीय जनता पार्टीक आउट ऑफ द 80% मिनिमम 75% पडटले अशें म्हाका दिसता. आणि सर, तुम्ही आता युथाच्या बद्दल उलयले. लायक युथचो रिस्पॉन्स कितें आसा? सकाळ मेरेन आतां दनपार जाला, खर वत आसा आणि सांज मेरेन कितें रिस्पॉन्स आसतलो युथाचे धरून ते जे ओल्ड वोट आसा तेजे सुद्दां? सी आमचे कडेन मिक्स सेगमेंट आसा, युथूय आसा, आमचे महिला वर्ग आसा, आमचे मंडलाचे जे आमचे सारखे लोक आसा तेय आसा. सो एवरीबडी हॅड टेकन अ डिफरंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमचे यूथ आशिल्ले पळय ते युथांक मेळपाक गेल्ले आणि जे युथांक मेळोन तेंचे व्यू घेवपाक गेल्ले. सो वी हॅव कवर्ड द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या युथांनी. तशेंच महिला आमचे भयणी सगळ्यो महिला विंग करून बूथ वायज मिटिंगा घेतले. मंडल आणि हांव बूथ वायज मिटींग घेतली. सो वी हॅव कवर्ड. रिस्पॉन्स बरो आहा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे विजन जे तेणें दवरलेले आहा 2047 विकसीत भारताचे, म्हणजे टू मेक इंडिया नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड. हे म्हाका दिसता इज गोइंग टू दे ट्रस्ट हिम आणि तेजे खातीर आसा. प्लस पल्लवी बाय इज अ फिलंथ्रॉपिस्ट आणि आमचो भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी सगळे म्हणजे तांकां लागून सगळे यूथ भायर सरता आणि वी वील वोट फॉर बीजेपी अशें तेंचे एक नारो आसा. सो आय एम शुअर यूथ वोट जे आसतले हे फावटी सगळे भारतीय जनता पार्टीक आसतले.